नमस्कारू. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेलो नवो प्रयोगू श्रवण पुस्तक सांकळेंतू ऐकूया. नामाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो. वाचन करताची श्रीमती शकुंतला आर किणी. वीणान आनी आवसून वचून वर्सा एक पटी जेवळी काडची. सगळ्यांक 2-2 सेट. तिका बोनस चड मेळ्ळ्यार 3 सेट. थोडेची उंच मोलाक, कोणाली खट्टी पिट्टी ना. उणी मोलाचे बण्ण चंद ना, डिझायन खायश ना अशी नाखुश दाखयतात जाल्यार नागेशान मात्र तो एक अपवाद हाका. ते उणी मोलाचे आंगवले, कॉटन, घडी समबैसना, पॅन्ट घालून कॉलेजा वचूं लज्ज दिसता अशी ताणें फडफडचे साधारण. विणान सांगचे, आमा नागेशाक चांग आंगल काडया. व्हड जाला न्हय नुता बैस. तागेल किरकिरी केन्नाय आशिल्लीची. ताका कान दिल्यार मागीर शीला सूर करतली. पुण्यान इतले वरेन ती नुता पडल्या. ते कुड्डुळ कितले स्टाईल करता तूं पळयल नावे. व्हय सगळो दिसू कन्नडी मुखार बसता. तिक चंदायेचेच पिशे. विणा कसले उलयल ना. ते नागेशाक थोडे चड मोलाचे काडचे. आज समाधानेर शिको. मागीर ताणें भोव्ये गांठ गेल्यार कसं करचें. ताका काम जाले उपरांत ताणें वर्साचे ड्रेस ताणें हाडू सुरू केले. पुराय हाय क्लास. आवसूक संतोश जालो. ती सहज निमगिता. कितले रुपये जाल्लींची. कितले जावो तिगे म्हणके पिट्टासा बुद्धी म्हाका ना. मिगेल भावंडांनी दिलदार जावन भोवंका. सगळां हाडला. आवसू कापड, चोळये पीस सुद्दां आस जाल्यार विणा ना. नागेशा अक्काक हाडलेल कापड खंय आस. ती कित्या हाडका. कापडाची राशी आस मू तिका. दिसा एक न्हेसता. तिगेल कापड वायट जायनाची. सांधोर्न ती तशीची भारी जागृतेची. पोरणे कापड घड घाल्यार नवी दिसताची. तूं सगळा हाडतना अक्का लेक धरका नवे. तो हस्त सांगता, म्हाका लेक्कान तूं उणी मार्कू. वीण थंयच बशिली. वंठा वयल वंठ काण तिणें. तिका मनांत येता, हागेल म्हणके दिलदार जावच्याक खंय वच्चे. हो खुशवासी चलता. सामान सक्कड हाडल्यार हाडलो, नातल्यार ना. शोकी जावन भोंवल्यार जाल्ली वे. संसार चोलका जाल्यार लेक तूक नाकवे. आपण सद्याक बामणा थंय वतली. मागीर हाका कळतले, बुद्ध येतले. तिका खंयकी कांट खोंबिलवरी दुखता. कित्याक हो शत्रूवरी चलता. कापड काणी जाल्यार बेजार ना. दुड्डू उणी जाल्यार कांय होडना. चोळये पीस पुणी हाडे आशिल्ले नवे. लेखकच धरणी म्हळ्यार तिगेल दुखी ती मौन जावन गिळता. मस्त काळथावन आक्क म्हणा नवे नामकरण केला तिका. ती ती हे तिगे लक्ष आयला. कितले ससार करता. हागेल शिकवणेक कोण सहाय केलो. छे भाव भयण्यो म्हणू प्रितीन आपण नोकरी गेलेली. कित्ते मनांत वायट विचार करनी. तो बुद्धीन वाडील ना, वाडतलो. आपणाले वारडिकेक आवसू शत प्रयत्न करतस. एक नाही एक जातले. दूर मेळका, दूर जावका. पुराय आरभार मात्यार पडतना अक्का अक्क म्हूण एकली आशिल्ली. तीण मात्या म्हाविल निमित्त आपण आराम आशिल्लो म्हूण अनुभवा येतलो. सक्कट समजतले. बैकाच विशयांत तशी जाता. तिका तागेल संगात बैकार बसचे भोंवचे आश ना. सकाळी ऑफिसा वच्चे वेळेर नागेशूय भायर पडता. 1-2 पटी आवसून म्हणले, अक्का सोण वस रे पुता. मिगेल कंपेनी ताजे फुडें मेळता. तितले दूर कोण वता. बस नावे.
तितले दूर म्हळ्यार कितले, 2 फर्लांग आसतले. बैकारी ते एक दूर वे. शीलाक कॉलेजा सोडला. अप्रूप जाल्यार सिनेमाक शॉपिंगाक पुरो व्हरता. शील पळोवच्या चंदी, मास्टराल चेडवाल पैकी चंदी, गोरी आनी हसमुखीची. नागेशू लक्षण चलो, गोरोची. भाव भयण्याली जोडी समज आस. तशी तांकां मेळामेळी येता म्हणून विणाल्ल्याक. तारतम्य करतना मन दुखल्यार ती सोण सोडता. मिगेल भावंड दुसरी लेखूनच चेडूपणा सक्कड समजता म्हणून. शीलाली डिग्री शिकून जाली. ती नोकरीचो प्रस्ताव केलो ना. घरांत कोणय तो विचारू उबारनी. आत नागेश जोडत नवे. विणा उपाय ना तशी नोकरीक मेळ्ळेल शिवाय चेलील चिरडवाल कमायेरी जीवन करची सम न्हय म्हणून आवसूल अभिप्राय. नागेशू घरकडे पिठोपकरण हाडतस. ताची मोल कोणालेकय कळिताना. जेवणा मेज, खुर्च्यो, तागेल कुडांत मांचो, भारी चंद ड्रेसिंगा कन्नडी. एक एक वस्तू घरांत येतना आवसून दीन स्वरारी पुत्तालाग सांगचे, नागेशा हे पुराय हळूच करयत पुता. सुरवेक अक्काल व्हरडिके विशयांत मन घाली. वय वय पळोव्या म्हणत म्हणत तो तागेल खुशवासी करता. आवसून दोळ्या उद्दा काडचे. हे पळोवन विणान तीक समाधान केलें. आमा कसल्याकय एक योगायोग म्हूण आसा. त्या वेळेरी आपापी सक्कड जाता. हेच्यान काणू का. चिंतेक आनी चितेक एक सोन्नेच व्यत्यास म्हणून अन्नान सांगचे आशिल्लें. उडगास करी. वय पुता. ती दोळ्या उद्दा पुसून घेता. फ्रीज जाळलो दिसो केन्ना म्हणके आवसो, नागेशा हाक मस्त मोल न्हय पुता. पयले अक्काल वारडीक सुदारसुया, मागीर घेवच्या खंय गेल लावे खंय पुणी. तो दुर्वास जालो. घरांत पुत्तान खर्चून नवो वस्तू हाडलो म्हणून संतोषू खुश पावची सोणू जल्म नित्य वारडीक वारडीक म्हणून कित्याक गळपास घेता. कासा कासू गांठावन केद्दी गांठ केल्या की तुकाच वळख आसतली. गांठये गांठ घालची बुद्धी म्हाका ना. ते कंजूसपण तुक्का आनी तिक्क दिला. म्हाका ती बुद्धी येनी. अक्का कित्या मध्ये हाडत रे. तीन इतले वर्स घोडलेल निमित्त आमी पेजेर धांवन शितार आयलींची. तुगेल शिकवण चंदायर जाले. ओहो हो हो. रात्री 12 घंटे ताय बैसून न्हीद खडलेली वाजयेली तीच पळय. परीक्षा तिणेच बरयलेल पळय. 10 म्हयने आशिल कंपनी बँकाचे बागला वचून बूट्स झरयलेले तिणेच पळय. हे तिणेची आत मेळच्यो सांबोळू तिच्या हातान तूं हाण दिवन तिगेल पांयार पडकावे. देवा हो किती उलयता. कित्या तिजे कडेन कासता. ना आपणान तोंड धांपूका. तावळी रगले ना. समजतलो. पोरणे घरांत नवो वस्तू शोभाय दिना. घर थोडे रिपेरी चुन्नो बण्णो काडयत आशिल्ले. आवसो सांगू भंय. आशिल दुड्डू घरार घालून बसल्यारी विणाल वारडीक कशी जातली. मागशी आनी 2 चिल्ल्यो आसाची. माद्दू शिकवणेक आस. इंजिनियर जात म्हणटा. देवांचे लायसो का जावो. हे सक्कड जावो. घर म्हालगडेले घट्टेस. कसल तंपू मित्त कश्यस. सम करूक कसल जरूर आस केन्नाय करूं येत. हांवें तोंड धांपूका. पुत्ता लागीं वाद करूं वच्चा न्हय. तोंड धांपूका. आवसो समाधान घेवच्याक पळयता. एदोळताय तुम्ही नावाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शेणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो ऐकत रशिलींची. वाचन केलेली शकुंतला आर किणी. हेंची कादंबरीचे मुखावैल अध्यायू येवची शुक्रारा हेच वेळेरी ऐकूया. नमस्कार.